तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 21 वोळ 5 ते 19. देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बऱ्या फातरांनी आनी आंगवण्याच्या दानांनी नेटयला अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उबो उरचो ना आनी तसले दीस येतले ते सामके मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडणेचो वेळ लागीं पावला म्हूण वळखूंक कसली गुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काल लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजाची आनी बंडानाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोनूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली. अंत्रोलार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलीं. तुमकां देवस्थानाचे आदीं करून बणकणींत घालून राजा आनी राजपाल्याच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितलीं. म्हजे विशीं वाय दिवंक हो तुमकां सयेग मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलों की ती आडूंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार.